तुझे बोरी स्वर्गार जेसू आमच्या तुझे सोहरशे धावून धावून आमी येता तुझे बेसांव आमकां मागता तुझे वेंगेंत आमी लिपता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो सेवाधर्म फोटी मारून नाये आनी पेल्याचें नांव उबोवं नाये ह्या मानमेंताचेर नियाल करूंक आमकां आपयता. आमचो देव म्हणल्यार सोत हें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. आमी देवाची भुरगीं कशीं सोत उलोवंक, स्वताक गोवायकी दिवंक, स्वताचे फोलेर जावची गरज. आयचो सेवाधर्म ह्याच स्वताक आमी गोवाय दिवंक आमकां उलो कोत्ता. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना ह्याच स्वताक गोवाय दिवन पेल्याचें नांव सांबाळूंक आमकां कृपा मागुया. आनी आमचे भयणीन उदगारलोली कल्पना आमचे नदरे मुखार दवरून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी बोगसणे आमकां मागुया. इंग्लीश भाशेन म्हणला, स्पीक द ट्रूथ अँड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री. सोत उलोय आनी सोत तुका स्वतंत्र कोत्तोलें. सोगल्या वेळार सोगले सुवातेर सोत उलोवंक आनी सोतान जिवंक आमकां उलो आसा. पूण कांय पावटी ल्हान बोड फायद्याक लागून आमी फोटिंगपणान जियेल्या. पेल्याचें नांव आमी उबयलां आनी हे पोरी पेल्याक त्रास केल्यात. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकलुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, सोम्या काकलुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. ह्या वेळार थोड्योच कड्यो गिरावन आमच्या काळजा मनांतल्यो गरजो भाग्योंचे रोमा उद्देशी देवा मुखार घालुया. आयचे हे नोवेन भेटयता रायलन मास्कारेनस. आयचेदना हो भुरगो आपलो पयलो वाडदीस समरोपता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक जेजू भाशेन जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन तो वाडूंक ह्या सेवा धर्मान ताचे पासत मागुया. तशेंच शलीन आमचे देव संदेशकान आपलोय वाडदीस समरोपता. देवान ताचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत भाग्योंचे रोमा उद्देशी मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. ताचे राखणेन आनी आदारान आमचे दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरूंक आनी ताच्या सांगाता स्वर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केल्ल्या त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुतांक धाडटलों. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलें आयक. ताचेर कळपो नाका. असली चूक तो तुका बक्षितो ना, कित्याक ताचें सवें म्हजें नांव आसा. चोत्रायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार
आनी हांव सांगता तें सगलें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातोले आनी तुजे विरोध म्हजे विरोधी जातोले. म्हजो दूत तुज्या मुखार वेतलो आनी तुका आमोनितांच्या, हितातांच्या, पेरिजातांच्या, कानानकारांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या गांवांनी वतलो आनी हे सगल्यांचो हांव भस्म करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जावनी. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. सगलीं म्हणुया. देवान आपल्या दुतांक तुमकां राखूंक दवरल्यात. जो मनीस भोव व्हड देवाक शरण येता आनी सोद पदवेदार देवाचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तुका वायट करूंक सोदतेल्या शिकारकार्यांच्या फासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाखां खाल तुका आसरो दितलो. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. रातीच्या दास्तेचो ओ दिसाच्या सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. कालुकांत फिरतले पिडेक वो दोनपारच्या नाश करतल्या अदृश्टाक तूं भियोवचो ना. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. जर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना, तुज्या तोंबू सोशें पिडा पावची ना. खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. ताची कुशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनू सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सगल्या ताच्या दोलबारान ताची वाखाणणी करात. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताच्या आवयन मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जालें. पूण ती एकठांय जियोच्या आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गोरबेस आसा म्हूण गमून आयलें. तिचो पती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो. तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली देखून तिका गुप्ती सांडून दिवंक तो येवं चिंतालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचीत ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन करून घेवंक भियोव नाका. कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा. तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय. कित्याक आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयल्लो तो तोच. सर्वेस्परा
प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चेडूंक गोरवेस जातोलें आनी तें एका पुताक जल्म दितोलें आनी ताका इमान्युएल अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदलोलो उठून देवदूताचें हुकुमा प्रमाणे झुजेन केलें आनी तिका आपली पतीन करून घेतली आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिसोर ताणें तिचे लागीं एकवट करूंक ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, एकलो दादलो अशें उद्गारून रडोंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो, फादर, थोड्या पयशांची आशेक लागून म्हज्या एका इश्टान कोटेन लुटीक गोवाय दिवंक फोट उलोवन म्हजें सगलें आसलें तितलें नाळून घेतलें आनी हे परी जें म्हाका नांव म्हज्या गांवांत आसलें तें काबार जालें. म्हजें नांव इबाडून ताणें घातलें. पयशांच्या आशेक लागून म्हज्या जिविताची फादर दुर्दशा जाल्या. कितें करचें कांयच कळना. इश्टानो, आयचो सेवादोर आमकां सोत उलोवंक आनी पेल्याचें नांव सांबाळूंक तुका आनी म्हाका आपयता. त्या मनशान हे घडयेक फोट मारली आनी फोट त्या वेळार जैतिवंत जालें म्हणून सोत तशेंच उरतलें काय? सोत वयर केन्नाच सरचें ना काय? इश्टानो, आमचे भाशेन एक म्हणणी आसा, तेल बुडत पूण सोत केन्नाच बुडचें ना. तेल बुडत पूण सोत केन्नाच बुडचें ना. आयच्या दिसा फोट मारून जरी तर तुवें ताचें नांव इबाडलां, तूं फोटीक गोवाय दिवन फोट जैतिवंत जाल्या फाल्यांच्या दिसा केन्ना ना केन्नाय तरी सोत वयर सरतलें. सोत लिपोवन उरचें ना, कित्याक देव जावन आसा सोत आनी देव केन्नाच लिपोवन उरचें ना. आयज आमी आमकांच विचार करुया, हांव सोतान उलयतलो मनीस काय, ओ फोटींगपणाचो आसरो घेवन हांव जियेतां काय? हाचें नाडून ताचें नाडून हांगासर फोटी मारून ताचें नांव इबाडून असलो म्हजो सैम जाला काय? विचार करची गरज. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमचे भाशेन राष्ट्र भाशेन राष्ट्राच्या एम्ब्लमार अशें बरयल्लें आसा, सत्यमेव विजयते, म्हणजे ट्रूथ अलोन ट्रायम्स. सोत सदांच जैतिवंत, सोत केन्नाच लिपोवन व्हरना. ह्या खातीर जर तर सोत वयर सरतलें जाल्यार सोता खातीर झुजूंक, सोत उखलून दवरूंक तुका आनी म्हाका आव्हान आसा. तर आमच्या जिवितांत सोताक गोवाय दिवंक, स्वताची मनशां जावंक पयले सुवातेर आमी वावुरची गरज. आयच्या विशयाचो दुसरो भाग, पेल्याचें नांव सांबाळूंक, पेल्याचें नांव इबाडिना जावंक तुका आनी म्हाका आपयता. ते सुरवातेक त्या मनशान लुटीक गोवाय दिवन त्या ताच्या इश्टाचेंच नांव इबाडलेलें. फोट मारून ताचें नांव ह्या समाजांत इबाड केलोलें. प्रितीच्या भयणी भावानो, ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमकां घडयेक पयशे जाय, पूण चड गरज नांवाची. जेन्ना आमी मरता तेन्ना कोण तरी म्हणटलो, हो बरो मनीस आसलोलो, हाणें समाजांत बरें नांव दवरलां, ताचे लागीं इतले पयशे आसलोले, इतल्यो गाडयो आसलोल्यो, कोण म्हणचो ना. कित्याक वेता आसतना कोण कांयच घेवन वेचो ना, हांगासरूच दवरून वेतले. पूण आमी फकत घेवन वेतले आमच्यो बऱ्यो कन्यो. बऱ्यो कन्यो जर तर आमी समाजांत संवसारांत जियेता आसतना केल्यो जाल्यार पळयतलो म्हणटलो, हो भाग्यवंत मनीस आसलो, हो बरो मनीस आसलो. जर तर बरो मनीस जातलो जाल्यार तुवें जायतें बरें करूंक जाय. ह्या उद्देशी तुका बरें नांव ह्या समाजांत फावो जाता. इश्टानो, जेन्ना तूं बऱ्या मनशाचें नांव इबाडटा, तूं व्हड ओकमान त्या मनशाक करता. देवा मुखार तूं व्हड गुन्यांवकारी जाता. जेन्ना तुका सारकी खबर नासतना तूं लोकांच्यो खबरो करता, लोकांच्यो गजाल्यो करता, हे परी मनशाचें नांव इबाडटा, तेन्ना तूं पातोक आदारता. देवा मुखार तूं गुन्यांवकार. वाऱ्यार उबयल्लो कापूस परतो धरूंक मेळना. जायते फावटी आमी एका मनशाचें आयकता आनी तें सोत म्हणून मानून घेता.
तें सारकें आसा वो तें सारकें ना हाची चवकशी करूंक कोण फुडें सरोना. पूण सांगलोलें आयकत हांव आनी तें घेवन जियेत हांव आनी त्या मनशाच्या नांवाची वाट लायता. इश्टानो, आयज आमी आमकांच विचार करुया, हांव असलो मनीस काय कोणाचें आयकोन तिसऱ्या मनशाचें नांव सोद करिनासतना इबाडटा काय विचार करची गरज. असली जर तुका संवय आसा असलें वायट मन पयसावंक आयचो सेवादोर तुका आनी म्हाका आपयता. इश्टानो, तुजें नांव इबाड केल्यार तुका राग येता. तुजें नांव इबाड केल्लें तुका नाका. जर तुजें नांव तुका दुसऱ्यांनी तुजें नांव इबाड केल्लें तुका नाका तशेंच तुवेंनूय दुसऱ्यांचें नांव इबाडूंक फावना. तर ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना आमच्या जिविताक कितें आपणावया. पयले सुवातेर इंग्लीश भाशेन म्हणलां ते भाशेन स्पीक द ट्रूथ अँड द ट्रूथ वील सेट यू फ्री. एक फोट मारतलो जाल्यार आनीक 100 फोट्यो मारच्यो पडटात. 100 फोट्यो मारल्यो जाल्यार लेगून सोत लिपोन उरोना. सोत सदांच जैतिवंत, कित्याक तेल बुडोत सोत केन्नाच बुडचो ना. ह्या खातीर तुज्या जिवितान सोत उलय, फोट मारी नाका. आनी जेन्ना तूं सोत उलयतलो तूं देवाचो भुरगो जावंक पावतलो. तर पयले सुवातेर आमी स्वताची मनशां जावं सगल्या वेळार सगले सुवातेर सोत उलोवंक स्वताक गोवाय दिवंक ह्या सेवा धर्मांत आमी हो संदेश आमच्या जिवितांत पाळूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर वाऱ्यार उबयलो कापूस धरूंक मेळना. ह्या खातीर दुसऱ्याचें नांव इबाडी नाका. दुसऱ्याचें नांव सांबाळूंक वावर, तेन्ना दुसरो तुजेंय नांव सांबाळटलो. हे परी एकामेकाचें नांव राखूंक सोत उलोवंक स्वताक गोवाय दिवंक आमकां सगल्यांक बागेवन चेरो मावदेशी कृपा आनीक बळ ह्या सेवा धर्मांत मागुया. 마대체 방갈 고루 셔다이 두해 가소드라 마디도 람치지네 방갈 골보 위드롯면 도얄 바바 Bhakti Purna Kirkol Holkya Chivita Che Tuka Vamta Amche Vordan Tuka Vamta Amche Vordan म्हज्या भयणी भावानो, हे म्हज्या आनीक तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र बेशा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. पवित्र देवा, फावो ते परी हे वाखाणणेचें बलिदानांत वांटो घेवंक आमचें राखणें दूत आमचे काळजां तयार करूं आनी आमची भेटवणी तुजे मुखार मोपूंक पावूं. आनी जशें ते स्वर्गार थांबनासतना तुका वाखाणटात तशेंच ताच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारांत तुजे वाखाणणेचें निरंतर बलिदान जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. हो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनीक सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनीक सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखाणटा. तूंच
तुजीच मोहिमा आमी वाखाणटाव, कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोचणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो उदीक तूं व्हरतो आनीक 2 फावो आसतलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेन संतोस्ता वयर सर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दलबार ताच्या सांगाता तुका परनी पाठ करून आमी संतोशान तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशीतले पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोलजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा कुंवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणलेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनीक सोर आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजपदवी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बसूया. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, देवदूतांचो उंडो आम्हा मनशाचें खाण जावं तुवें आमकां दिलाय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांची सेवे पासत संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता. ह्या संवसारी पयणांत जेजू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड, आमचे ओकोण आनी गोठायेचें पसण म्हूण ओळखूंक हे आमचे स्वर्गीचे सांगाती आमचें मन सदां जागें दवरूंक आनी अशें शांतीन हें जिवीत सारल्या उपरांत तांच्या सांगाता तुजें मुखामोळ रूप रूप बगूंक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस नोवेनाचे मागणी. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा जेजू, तुज्या उपुरबायेच्या पुताचे नांवी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आनी कृपेन आमी तुका वोन दिता आनीक दिन वाचता आनी तुका आमच्या त्रित्वी देवाक आमचें समर्पण करता. जेजू, आमच्या सोम्या आनीक सोडवणदारां बाग्योंच्या रोमापोरी पवित्र पुस्तकाचे मोगी आमकां कर. दिसपट्टी देवाचें उतर वाचून तुका अदीक आनी अदीक आमी ओळखूंक पावूं आनी तुज्या मार्गदर्शना प्रमाणे आमचो भावाड जिवाल सांबाळून आमचे फुडले पिळगेक पसरावंक आमकां तूं कृपेन भर. पवित्र आत्म्या, तूं प्रमाणीकपणाची जोर दर एका फिरगोजकाराचेर ताच्या कुटुंबाचेर तुजे कृपेन भरलोली बेसांवां देवय. आमचे घोराबे तुजे भक्तीन पवित्र कर. आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो भावार्थानो कोण बरवंशाचे जिवाळायेन आनी मोगाच्या एकचारान थिराय. आंकवार मारी सर्गीचे माये आमकां सदांच तुज्या आसऱ्या खाल बाळगून दवर. सगल्या वायटा विघ्नांतली कोरोना व्हायरसाचे पिडेंतली आनी पातकांतली आमकां निवार. आमच्या दिसपट्ट्या गरजांनी अदीक करून दूख कोश्ट आनीक संकोश्टा वेळार तूं आमकां पाव आनीक बापाचो शुभ आशिर्वाद आमकां मेळय. ह्या वेळार थोड्योच घडयो गिरावन आमच्या काळजा मनांतल्यो खाशा गरजो बाग्योंच्या रोमा उदेशी बापाक उबारुया. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दो नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाचे माये
आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सकाळ आमेन. बागेवन जेरोम आमचे पासत विनंती कर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सौर पदवेदार दिव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात स्वताक कोवाय दिवंक आनी पेल्याचें नांव सांबाळूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांजे रोम आमच्या आस्काऱ्या पवित्र पुस्तकाच्या मोग्या. सांजे रोम आमच्या आस्काऱ्या पवित्र पुस्तकाच्या मोग्या. देवा उतर वाचूंक शिकोय देवा मोगान कालसा पेटोय. देवा उतर वाचूंक शिकोय देवा मोगान कालसा पेटोय. ताळ्याचेर झुजूंक शिकोय बाबोयनांक सरकार पावोय. ताळ्याचेर झुजूंक शिकोय बाबोयनांक सरकार पावोय. सांजे रोम आमच्या आस्काऱ्या पवित्र पुस्तकाच्या